8 महिने जाले तरी सरकाराची मायनिंगाचेर कांयच हालचाल ना ती पळोवन निमाणे मायनिंग डिपेंडंटाचे पाशेच पेड्ड्यार. हजारभर मायनिंग डिपेंडंटांनी फोंड्या बीजेपीचो खासदार अध्यक्ष विनय तेंडुलकराचे घराचेर मोर्चा व्हेलो. विनयान नित्या भशेन थातूर मातूर जाप दिवन प्रसंग मारून व्हरपाचो यत्न केलो. मायनिंगाचें कशें कितें करपाचें तें खंय मुख्यमंत्री करतलो प्रस्न तडीक लावपाची जबाबदारी खासदार सावयकाराचेर. मात मायनिंग सुरू जातलें म्हणपाचें तोवूय उलयना. ह्या हेजेर निश्चितपणे मुख्यमंत्री तोडगा काडटले आणि एक किमान 15 दिसां भितर तुमकां आमचे खासदार आसून नरेंद्र सावयकर आमी तेजेच कडेन एक जबाबदारी दिल्या कॉन्टेक्ट करपाची सगळ्यांक किंवा दिल्ली आसूं किंवा हांगसरले कामगारां कडेन उलोवपाची सुद्दां आनी एक किमान 15 दिसां भितर बरो सोल्युशन तुमकां मेळटलें अशी म्हाका आशा. इतलेंच हांव तुमकां सांगूं शकता. मायनिंग डिपेंडंटांनी मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराकूय गाठलो. मायनिंग इश्यू वयल्यान सरकारांत रावपाचें काय ना ताचेर मोगो 15 डिसेंबर मेरेन कितें तें थारायतलो म्हूण दीपक सध्या फक्त डेडलायनीच दिता. आणि हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की तुमी सर्वपक्षीय आनी मायन डिपेंडंटाक घेवन आमी एकदांच पंतप्रधानाक मेळुया. एकदांच हय काय ना हे आमकां कळपाक जाय. जर तर हे कांयच जायना आसत मोगो पक्ष 15 डिसेंबर पर्यंत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो. गरज पडल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो. तिनूय आमदारां विश्वासांत घेतले. हे तुमकां मुद्दाम जाता पूण मायनिंग हे सुरू जावपाक जाय. चड जाले फक्त आश्वासनां चड जाली लोकां भुलबाती चड जाल्या. हे आतां शेवटचो टप्पो आसा. हा शेवटच्या टप्प्याक आमचो मोगो आमी आनी मोगो पक्ष तुमच्या बरोबर आसतले आनी एकदांच पंतप्रधानाची भेट सर्वपक्षीय आनी मायनिंग डिपेंडंट बरोबर 8 दिसांत करची अशें सरकाराक आव्हान करता. मायनिंग अध्यादेशाचो गोंयचो प्रस्ताव मोदी सरकारान अलिखीत भायर मारलो म्हूण दिल्ली सावन रिपोर्ट येतात. आनी आतां गोंयच्या बीजेपीवाल्यांनीच मायनिंगाचो विशय कडेक दवरून पावणेवेले मिनाची येरादारी आनी ट्रकवाल्यांक ट्रिपी दिवपाचो सूर लायला. मात दिल्ली पीएमओ मेरेन मायनिंग शिष्टमंडळां व्हरपाची भाशा अजून चालूच. विनय तेंडुलकरान तांकां येता 15 दिसां भितर मायनिंग विशयाचेर तोडगो निश्चित जातलो अशें म्हणून आश्वासन दिलां. तेज्या उपरांत ते दीपकाक मेळ्ळे. दीपक ढवळीकरान तांकां ह्या 8 दिसां भितर एक मायनिंग डिपेंडंट आनी तशेंच शिष्टमंडळ मेळोन प्रायम मिनिस्टराची भेट घेवपाक लागून सरकाराक ताणें आव्हान केल्लें आसा. तशेंच 15 डिसेंबर पर्यंत मंगो पक्षाची जी भुमिका आसा ती आमी स्पश्ट करतले फोंडेच्यान प्रभू स्टुडंटा खातीर.